कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या गोंय विधानसभेचे 3 दिसांचें अधिवेशन चालू आसा. आयज दुसरो दीस आनी आयज सकाळीं आमी पळयत जाल्यार वेगवेगळे विशय गोंय विधानसभे भितर चर्चेक आयले. मागीर तो अक्षय पात्राचो जावं किंवा मागीर जो विशय आयलो क्वेश्चन आवराक तो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मांडलेलो तो कसिनो संबंधी. कसिनो जी फायन ड्यूज जे आहा जे पेंडींग आहा कोट्यांनी रुपया ते सरकार तेंचे कडल्यान घेना असो एक तो मुद्दो आशिल्लो. स्टॅटिस्टिक्सूय सादर केले आनी युरीक साथ मेळ्ळी ती म्हणजे केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांची. आमचे बरोबर एल्टन बाब आसात. एल्टन बाब, येवकार तुमकां. आयज विधानसभेन सकाळच्या म्हायत्याक जायते विशय आयले, तातूंत एक आसलो तो म्हणजे कसिनोंचो, की युरी म्हणटालो की तुमी लायसनां तांची सस्पेंड करप म्हणून, आनी जे ड्यूज आसा कोट्यांनी रुपया ते तुमी हें करात म्हणून, वसूल करात म्हणून. तुमी मागीर तातूंत म्हटलें की लायव्ह ज्यो कांय कॅसिनो भितर लायव्ह गेमींग जाता, 1-2-3 नांवांय घेतली तुमी. कितें हें नेमकें प्रकरण, कितें सांगपाक सोदता? हो कजिनो इशू आहा तो इट इज नॉट न्यू. आनीक म्हाका दिसता आमी खंयचे वारायर खबर कांय उलयलें. फॅक्ट इज दॅट ऑलमोस्ट 340 crores आमकां एक तेंगे कजिनो वाल्या कडेन आमगे सरकाराक इन गव्हर्मेंट रेजी येवपा आशिल्ले. तितूंक एक कजिनो कंपनी वेंट टू द कोर्ट एंड 110 crores इज ऑलमोस्ट इट इज इन द कोर्ट लिटिगेशन आहा. बाकीचे 180 crore नो वन इज स्टॉपिंग द गव्हर्मेंट टू रिकवर फ्रॉम देम. आनीक म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज होल्डिंग दॅट पोर्टफोलियो आनी ते कडेन तें एक्सायजाचें खातें ते कडेन आहा. यू शूड इमिडिएटली स्टॉप. तेंगेली लायसन्स सगळीं कॅन्सील करपाक जाय आसलीं. आमी कितें म्हणटाय सादारण मनशाक कॉमन मॅन आमगेल्या गोंयाक समज तर कालय मुद्दो उंच काडलो 4.5-5 हजार समज बील भरपा जाल्यार तांकां 15 days नोटीस दिताय आनी डिस्कनेक्ट कोताय. समज तरी हे आनी देर इज नॉट अ सिंगल गोवन हू इज रनिंग दीस कजिनोज अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन. आय डोंट नो इफ देर इज, बट समज इवन तर गोंयकार आसलो आनी असले प्रमाणान धंदो कोता आनी वीच इज इलिगल. आय कॅन से इट इज इलिगल एज ऑफ नाव बिकॉज दे हॅव नॉट पेड द गव्हर्मेंट ड्यूज. आनी 1 आनी 2 न्हू 1.5 कोटी समज गव्हर्मेंट सुसेगाद घेवन फायल घेवन समज कदला पंदाकान बसून समज सरकार चलयता देन आख्या गोंयकारांक जाणा जावपा जाय. 250 कोटी जाता. ऑलमोस्ट 350 crores एक्स 10 कोटी लिटिगेशन आहा. 250 crores नो वन इज स्टॉपिंग देम टू फ्रॉम रिकवरी. आमकां सरकार कित्याक कोना काय म्हणटा रिकवरी. दिस इज वन पार्ट. देर इज अनदर पार्ट अपार्ट फ्रॉम दीस रिकवरी which they are not supposed to do live gaming हितूंक आमगेले ऑन लँड which is 2-3 वस्तू सांगले म्हाका त्यो इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तो फ्लॅश म्हणली 2 पत्ती म्हणली अंदर बाहर म्हणली आनी कितें 2-3 वस्ताय which is live which they cannot do. even ते रोलेटाचेर ऑनलायन they cannot rotate that ball तो घुंटा उंच नंबराचेर पडटा तो लयत बोटान घुंडावपा जायना which they are doing here. This is all called live gaming. ऑफशोर काय ऑनशोर म्हणटात? It is onshore. Onshore they cannot do this and they are doing it bypassing all the rules and regulations which were given. This is the main thing what we are against it. सो आतां तुमी आयज विधानसभेन हो मुद्दो काडला, बट तुमकां दिसना की रस्त्यारूय तुमी देंवपा जाय जर विरोधी पक्ष म्हणून अशे हे मुद्दे घेवन? विधानसभेन तुम्ही जायते प्रश्न काडटा, सर ते CM आन्सरां दिता, सरकार म्हणून कितें आन्सरां दिता, मागीर तेजे फुडें कांय जायना. No, this is a serious issue and I will tell you along with all the opposition we will all gear up and once the assembly session is over we have given them a time up to 31st of March. Suppose a financial year if they don't recover we will see that we unite all the opposition. तेन्ना कोटले बाबा कोण गोंयकारां बरा आहा आनी कोण गोंयकारां बरा ना तो. We will take it on the streets and we will definitely agitate on this issue. आनी एक मुद्दो तुमी म्हणटा की रस्त्यार देंवतले. एकूच लास्ट क्वेश्चन विचार तुमकां. कांय दिसा पयलीं एक अशी चर्चा जाल्ली की एल्टन भाजपमय म्हणून, भाजपान वचपा रेडी म्हणून अशें बीन कितें. हेतू सत्य कांयच ना. जेन्ना म्हगेलें कितें काम जालें तेन्ना कोणाकूय प्रेज करपाचो हेतू हें कांय आसना. देट शुडंट बी एनी रॉंग इन प्रेजींग सावंड इफ दॅट वर्क इज डन ऑफ मायंड. सी नेने बाब एक सांग तुका 5 वर्सां आमकां लोकांनी आमदार मेळून निवडून हाडय. End of this 5 years people will ask me, Elton, as a MLA what you have done for the constituency. No one will say that you were in opposition that's why you have not done the work. So it is my duty to do and show what work I have done for my people.
ते मागीर हांव तेंका कडेन मातशें बरोपण रावन तरी काम करून घेवं ना घेवं दॅट्स अ डिफरंट इशू बट एंड ऑफ द डे माय वर्क हॅज टू बी डन. हांव तरी समज कॉम्प्रोमायज आशिल्लो आमी तेन्ना वयता आसले 8 जाण गेले तेन्ना जेन्ना 2000 तुम्ही आशिल्ले न्ही तितून नाव बट तुमी कितें आयकुना बी अशें कितें तुमी ना हांव नाशिल्लोच आशिल्लो जाल्यार थिंग आसतालो. यू कॅनॉट स्टँड इन द मिडल राजकारणांत आयदर दीस सायड ऑर दॅट सायड. तेन्ना 2024 इलेक्शन जाल्ली कॅप्टनाक आमी कोण आशिल्ले रे सावथाक 2 आमदार आशिल्ले आनी एक प्रेजिडेंट आसलो बाब कालूस नोता आशिल्लो. आमी दोगांनी झगोण वीथ द हेल्प ऑफ द पीपल लोक नाशिल्ले जाल्यार कांय जायना आशिल्लें लोकांक बट हाव टू ब्रिंग आउट पीपल टू वोट एंड फॉर अस इट वॉज अ बीग टास्क एंड वी हॅव डन इट. सो आमी तरी कॉम्प्रोमायज जाल्लें तेन्ना जायना आशिल्लें. दीस इट सेल्फ शोज दॅट वी आर विथ काँग्रेस एंड वील बी विथ काँग्रेस. फुडें काँग्रेसीन रावतले डेफिनेटली फुडलें इलेक्शनूय काँग्रेसीचेरूच. डेफिनेटली. तुमचो इश्ट कितें म्हणटा तुमचो बेजार जाता दिसता त्या दिसा ताका आपोवना तुमी न्ही बाबूक. मुगे इश्टू तुमचो इश्ट म्हणा किंवा तुमचो कंटेंडर म्हणा आय हॅव नथिंग टू से ऑन हिम. तशें ते आपोवना तुमी ताका ते पंचायत हावजाच्या इनॉग्रेशनाक. तुमचो प्रोजेक्ट तो काय तो ताणें अशें बी हें केलें गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ना तो तांचो प्रोजेक्ट न्हू सरकाराचो प्रोजेक्ट न्हू. इट वॉज माय प्रपोजल विथ द ONGC एंड इट वॉज आय हू टूक द इनिशिएटीव टू गेट इट कंप्लिटेड. तो त्या गांवचो विलेजर मरे ताणें येवपाक जाय आसलें आपूण टसल काबार जाली काय चालू आहा कितें तुमची टसल. आय हॅव नथिंग टू डू. से हांव तसो टसल घेवन बारीक घेवन बसना आनी म्हाका घेवन बसपाकूय नाका. CM तुमकां मातसो चड लागीं जालो म्हणून मातशें कितें पिकार बीन जालें दिसता. आतां एक न्यूज चोयलो मरे तुगेलो तो खुसबूस कितें येयलो तो आमगे थंय बालडे CDO जाले CDO काल जाले विशीज घाले तेजेर हूंय कोणागे पार्टी सिंबलूय गायब जालें हूंय सिंबल ना हूंय त्या विशीजांचेर. आतां न्यूज चोयलो हांवें. सो हिंगाय ना तिंगाय ना आसतलो हूंय आहा तो खबर ना कोणाकूय. तर हे आशिल्ले एल्टन बाब तांणी सांगलें आयचो जो मुद्दो कसिनोचो जालो केप्यां भितर जें राजकारण मातशें चलता आतां काँग्रेस BJP अंतर्गत राजकारण चलतात. बाबू कवळेकार एल्टन हांचे मदीं धुसपूस आसा अशी एक चर्चा आसा. त्या फाटभुंयेर आमी तांचे कडेन उलयले. आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.